उभी राहूया. सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागू तुझे सोमो भेटून तुका बलिता जुन्या एका मोना तुका तानिल्या तुका बुकिल्या पुस्तुच्या मृता मासा भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागू तुझे सुमो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते बोमोगच्या भावन आनी भयणीनो, आयतराचें मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी हांगासर जमल्या. जेजू हांगासर आमकां ताच्या उतरां मुखांत्र आनी उंडो मोडचे मुखांत्र आमकां भेटता. आज देवाचें उतर आमकां कश्टांची वाट विंचूंक आपोवणी दिता. मनीस स्वाभावीक जावन सुखाची आनी खंयची सुलाबायेची वाट आसा ती विंचता. जेजून आपूण कुर्सार मरोंक आसा म्हूण सांगतना पेद्रू म्हणटा तसली वाट तुका नाका. आनी अशी सुलाबायेन संतोशान सोदच्या वाटेन मनीस थोडे पोटी वायट सवयांक बली जाता. जावं पुरो बिडी सिगरेट ओडची, सोरो पिवचो, मादक द्रव्यां घेवचें. आनी एक पोटी हाका बली जाल्लो मनीस ताचे तावन भायर येवंक बारीकस कश्ट जाता. आपणाचें जिवीत, आपणाचो फुडार आनी आपणाचें कुटामूच कश्टार घालता. त्या देखून हो म्हयनो सप्टेंबर म्हयनो आमच्या मंगळूर दियेसीजींत मादक द्रव्य विरोधी जागृती म्हयनो म्हणून गवळी बापांनी परगटला. म्हणजे मादक द्रव्यां विशयंत, ती घेवचे विशयंत तांचे तावन कितें वायट जाता आनी त्या मादक द्रव्यांच्या वोस्या तावन आमी कशी मुक्त जोडी येता ह्या विशयंत आमकांच आनी हेरांक जागृत करूंक हो म्हयनो आमकां आपयता. ह्या मिसान बलिदान मिसान भाग घेवचे आमी ह्या वोस्याक सांपोडलेल्या व्यक्ती पासून आमी मागया. जर आमीच ह्या एका वायट सालीक सांपोडल्या जाल्यार ताचे तावन भायर येवचो एक निचेव करया. आनी अशें निचेव करून भायर येवंक प्रयत्न करतल्यांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. कश्टांची अशीर वाट आमी विंचनातलेल्या खातीर सुलाबायेची आनी सुखाची वाट विंचून आमकांच कश्टार घाल्ल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसाने मागया. नितळ मनान आनी काळजान त्याच जेजूक ह्या पवित्र युकरिस्तान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो वसगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पसत भगेमो सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोम्या काकुत्क सोम्या काकुत्क Krista काकुत्क Krista काकुत्क सोम्या काकुत्क सोम्या काकुत्क महिमा देवाकुल सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत्क तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया जे कोणे ही मेसेचें बलिदान पेटयलां तांची ते सवां तशींच आमची जन एकल्याची ते सवां जेजूक आमी समर्पया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपसता आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं जतनायेन बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख नेमय पसान बाळगून दवर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराचे उतार जाला म्हाका हो मर्यादेचें कारण. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतून वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलय. हांव दिसभर केन्न्याचो माल जाला हर एकलो म्हजो केबडो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांव बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका दिसभर आत्मानाचे आनी केन्न्याचें कारण जालां. हांव ताजो उगडास करचो ना ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलोसो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला ताका दमावंक प्रयत्न करून हांव तकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतार हें.
देवाचें उदकां म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता देवा तुंच म्हजो देव तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा तुका म्हजो आत्मो ताणेता उदक नातलेले सुके धरणी बरी म्हजी कोर तुका लालेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ म्हजे वण तुजी महिमा वर्णिता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता सगळ्या म्हज्या जिणेन हांव तुका वाकनतलो तुजे नांवकान हात जोडतलो परवेनेचे जेवणे बरी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो संतोषाच्या ताल्यान म्हजे वण तुका वंदितले म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावानो देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजे हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आमी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचें उदकां Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्कनाचे दोळे उगडू अशी कसल्या भरवशाक तुमकां आपयल्यात म्हणून तुमी समजतेल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. आपण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोम्या, तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टोंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणूंक लागलो, मुजे सरशिलो पयसर सैताना, मुजे वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतासोवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी साध्या काळाच्या 22व्या आयतारा आसा आनी आयची देवस्तुती आनी ताची सर्व वाचपां जीव होगडावन जिवीत जोडचे विशीं नियाळ करूंक प्रयत्न आपोवन दितात. मोगाचे न्हू, आयच्या नियाळांत 2 वांटे केल्यात. पयल्या भागांत आयच्या देवस्तुतीच्या वाचपा वयर थोडो नियाळ करया आनी दुसऱ्या भागांत देसजींत हो सप्टेंबर म्हयनो मादक द्रव्याचे विरोध वा ड्रग्सा विरोध झुजोवंक वा ताचे विशांत जागृती उठोवच्याक हो म्हयनो गवळी बापान समर्पण दिला आसता. ताच्या विशयांत थोडी माहिती घेवंक प्रयत्न करया. पयल्यान आमच्या जिविताचेर थोडी दिश्ट लायली तर आमी पळोवंक शकतले हांव की जल्मात हांव ह्या संवसाराचेर कशे गाय आमी दीस काडचे, ह्या संवसाराचेर कशे गाय आमी दीस काडन आमची कूड कशी सांबाळची ते मात्र न्ही. म्हजे बरी बारीक आसल्यांक थोडे पुटी मोठे जावंक खुशी, तशेंच मोठे आसल्यांक बारीक जावची खुशी. आनी आमच्या कुडीक रोग येनातल्या बरे कशें गाय आमी सांबाळचें म्हणल्या विशीं आमी चिंतप आठवून आसता. तें भोव गरजेचें आनी तें सहज. तशेंच आनी एका कुशीन आमी चिंतल्या तर अधिकार, आस्तबदीक, पयशे असल्या चिंतपाचेर चिंतून जिवीत असो शेवट मनुस जियेले साबार जण आमच्या शेजारा जावंक पुरो, आमच्या वाड्यांत हेर जाग्यांनी आमी पळोवंक मेळटा. अशें आसता हो आधुनीक संवसार केवल संवसारी वस्तूचेर पातयेवन देवाच्या विरोध झुजोन आसा. हें कांय नवें जावन न्ही मोगाचें न्हू, आमच्या माध्यमांनी आमी आयकता आनी वाचता. अशें आसता आयच्या वांचेर आमी आयकता मनशान सगळो संवसारच आपणायलो म्हूण चिंतया. मागीर दीस वेता वेता आसतना आमच्या जिवितांत एका तरेची बेजाराय वेता.
बेजाराय भोगता सारको मोग आमच्या कुटुंबांत आमच्या इश्टमंत्रांत आमकां मेळना म्हूण थोडे पुटी आमी चिंता आनी थोडे लोक जीवघात म्हणल्यार वडणेकी वळख जाता अशें आसता खंयच्या संवसारी वस्तूतावन आमी तें होगडायलें जिवीत आमी परत्यान आपणावंक साध्य वैमोगाचें न्हू ह्या संवसारी वस्तूतांव आमी एक पुटी होगडायलें जिवीत खंयच्या वस्तूतावनी परत्यान आपणावंक साध्य जायना तशें आसता दोन रितीच्यो वाटो आमच्या मुखार उक्त्यो आसात पयल्यान संवसाराच्या बियान जीव राखूंक पेसाडचें आनी दुसरे वाटेन आमी दुसरो वाट सोम्या खातीर वा भावार्था खातीर सोम्याचो पटलाव करचो पयल्या वाटेन आमी चल्ल्या तर ह्या वाटेक संवसार म्हणटा चड घे चड आपणाय आनी संवसाराच्या वस्तूचेर अवलंबीत जा त्या दळा तो उन्नती जडटले म्हणटा पूण दुसऱ्या वाटेन भावार्था विशांत आनी सोडवण विशांत सोम्या खातीर आमी ताणें शिकयल्या वाट्यान आमी चल्ल्या तर खंडीत जावन आमी देवाच्या राजाचे वारेस तरी जावंक पावतल्या ह्या वाटेन भोव थोडोलो पाशार जाला हाका आमी संत वा संतनी म्हणटा आनी आज ती वाट म्हाका आनी तुका उक्ती आसा तर म्हाकाचें न्हू हीच वाट सोम्यान शिकिल्ली वाट तीच वाट ती सोम्यान कालवारी पर्वत चलली वाट आनी हीच वाट जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा आपणाकच इन्कार करून आपलो कुरी सुकोलो म्हज्या फाटल्यान येवची वाट तर सोम्यान शिकयल्या वाटेन ताचे थंय ससनाच्या जिविताक एकवटूंक जाय अशें कृपा तस सोमी म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हूण मागया म्हाकाचें न्हू दुसऱ्यान व्हडलो सांगल्या प्रकार आमच्या दिएसजींत हो सप्टेंबर म्हयनो मादक द्रव्याचो विरोध वा ड्रग्सा विरोध जागृती उठोवच्याक गवळी बापान समर्पण दिला अशें आसता थोडो वेळ हाचे वयर कितें गाय ह्या ड्रग्सा विरोध जागृती उठोवची म्हणल्या विशीं थोडो वेळ आमी चिंता आठोवचें भोव गरजेचें तुमची मत तुमचें गुमान त्या स्लायडाचेर तुमी वेले तर आमकां पळोवंक मेळटा की ऑगस्टच्या म्हयन्यांत केवल ऑगस्टच्या म्हयन्यांत 20 आनी 3 केजी ड्रग्सा वयर पुलिसांनी सोदून काडले आमी न्यूज पेपरार माध्यमांनी आमी आयकता अशें आसता तुमच्या मुखार 2 गणितां दवरूंक हांव अपेक्षिता ही कांय जर्मनींत वा अमेरिकान जाल्ली गणितांनी आमच्याच शेजारा वा आमच्याच नगरा भितर जाल्ली गणितां पयलें गणित ह्या परी आसा एक सुमार जून म्हयन्यांत एक तरणाटी स्त्री काजारी स्त्री पार्लराक म्हणाली येजाकानो भावानो म्हज्या खातीर मागा म्हज्या कुटुंबा खातीर मागा कित्याक म्हळ्यार काजार जावन 1 वर्स 3 म्हयने जाले मात्र म्हजो पती मादक द्रव्याक वळख जाला म्हज्या गोमट्यान कार्य म्हणे सोडल्यार उरलें सगळें विकून तो पयसो मादक द्रव्याक उपयोग करनासा जीवस जियोवचें नाका म्हूण जाता जिवीतच जियोवचें नाका म्हूण जाता सांजेच्या वेळार घरा पाटी येना पयशे दिनातल्यार रागान पेट्टा 4-5 दीस गेल्लो घरास पाटी येना पोटा कांय खायना अशें म्हणून रडोंक लागले दुसरें घडीत आमी मादक द्रव्या विशीं ह्या जाका सवय आमी उलयता आसतना एका जाका अशें म्हणलो कांय सुमार 4 म्हयने जावन पावतीत एक आवय गळगळ्या रडोन येवन म्हणाली खंय फादर हांवें केल्ल्या खंयच्या पातका खातीर म्हजो पूत म्हाका अशें कश्टिता जावंक पुरो हांवें केल्ल्या खंयच्या पातका खातीर म्हजो पूत म्हाका कश्टिता जावंक पुरो ह्या जाका निसारल्या वेळार ती म्हणाली म्हजो पूत 9वे क्लासींत आसा आतांच मादक द्रव्याक बली जाला हाताक आनी पांयाक गायी जाल्यात सिरिंजीचे बुराक आसात ते मात्र न्ही पयशे दिनातल्या वेळार रागार पेटता वस्तू सगळ्यो उडयता पयशे सोरून व्हरता अशें म्हणूंक रडोंक लागले वय मोगाचें न्हू केवल 2 गणितां जावंक पुरो पूण आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांनी आमच्या फिरगतीन साबार अशल्यो
गणित आमकां पळोवंक मेळटात. ही गणित आयकत आसतना म्हाकाय तुमकांय दोळ्यान दूख येवंक पुरो दुखां येतात. तर सांव पावलू कोरिंत रोमाकारांक बरोवल्लें पत्र अध्याय 7 अवस्वर 15 अशें म्हणटा, हांव करतां तें म्हाकाच समजना, कित्याक जें बरें काम म्हाका जाय तें हांव करिना. बगार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. हिस्त जावन आसा मादक द्रव्याक बली जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांची, आमच्या तरणाट्याची स्थितीगती. ही एक मंदवाची पिडा म्हणून वलावंक सादी आसा. मादक द्रव्य सेवन एका मनशाचें मतींतलें स्थिमीत सुकता, कंट्रोल सुकता, आनी कंट्रोल सुकोवन दैहीक रितीन जावंक पुरो, मोतीची जावंक पुरो, तशेंच आत्मीक स्थिमिती सुकोवन कितें करता तोच नेना आसना. तर एकलो मादक द्रव्याच्या सवयाक वळख जाला म्हणून आमी कशें समजोवयेत? थोड्यो कारणां हांव तुमकां दिवंक अपेक्षितां. पयल्यांत हर एक दीस आनी दीसभर मादक द्रव्यां कशें काय हांवें संवचें म्हळ्यार चिंतपान बुडोवन आसता. कशें काय ती मादक द्रव्यां आपणावची म्हळ्यार चिंतपानी बुडोवन आसता. दुसरें, मादक द्रव्यां मुक्त जातीत काय आनी ती मुक्त जाल्ली मादक द्रव्यां कशें हांवें परत्यान आपणावची म्हणल्या विशीं आनीक चड चिंता आटोवन मोतीची कंतीन तो बुडोवन आसता. पयशे ना तरी मादक द्रव्यां कशें काय आपणावचें, सोरचें गी, गलाटा करचो गी, खंयचेय दुसऱ्या खोट्या रितीच्या सालींत समकोवचें, वळख जावचें गे, असल्या चिंतपानी तो वांटोवन आसता. अशें आसता आसतना मादक सेवन परखुचें कशें? आमी तें मादक सेवन म्हणलें कशें परखुचें? मातें वचो अध्याय 7 अवस्वर 16 तावन आमी वाचल्या तर जेजू म्हणटा, तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान केन्नाच पाड फळ दिवचें बरी ना. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. अशें आसता मादक द्रव्य म्हणटा आसतना ती खावची जावंक पुरो, वा पियोवची जावंक पुरो, चिवची जावंक पुरो, वा नाकांत वडची, वा सिरिंजी तावन आमच्या शिरेक डायरेक्ट थोपची, असली विविध तरांची आसात. आनी विविध तरांचे मादक द्रव्य विविध तरान परिणाम आमकां आमच्या जिवाचेर, आमच्या कुडीचेर पडटात. तांची नांवां सांगूंक म्हाका भिरांत दिसता, कित्याक म्हळ्यार ही नांवां आयकून त्या नांवाक आकर्शीत जावन एक कितें गाय म्हळ्यार कुतुहलान पडोवन परत्यान मादक द्रव्याक बली जावंक सादी आसा म्हणल्यार भिरांतेन हांव हाची नांवां काडूंक कुशी वरिना. पूण आमच्या भुरग्यांक ती विविध रितीन मेळटात. जावंक पुरो चॉकलेटाच्या रुपार, जावंक पुरो ग्लुकोज म्हणल्यार त्या मिश्रणा मुखार साबार पोटी आमच्या भुरग्यांक ती मेळटात. गेल्या त्या म्हयन्यात जुलय म्हयन्यांतच पुलिसांनी दाड घाल्ल्या वेळार रथबेती तशेंच फळणीर तुमी वाचलो जावंक पुरो दाड घाल्ल्या वेळार 110 किलो चॉकलेटांत मिश्रण जाल्लें, चॉकलेटाक मिश्रण केल्लें मादक द्रव्यां तांणी भुरग्यांनी येदोळूच पुलिसांनी येदोळूच दाड घालून आपणायल्या. अशें आसता भुरग्यांक अंगडीन जावंक पुरो हेर जाग्यांनी ती सुलभ रितीन मेळटात. पयल्यांत मादक द्रव्य सेवतल्या थंय अशें थोडी लक्षणां पळोवंक घेवया. पयल्यांत इस्कोलांत वा कामाच्या जाग्यार इस्कोलांत शिकोवंक भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेट करूंक तांकां कस जाता. भुरग्यांक एका रितीची भंय आसता, जावंक पुरो तरणाट्यांक राग येता. आनी कामाच्या जाग्यांनी आसता आसतना काम करूंक निरासक्ती, काम करचें नाका म्हणून सांगता. कामांत हांव चुकोवन खंयच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून बसता हांव. दुसऱ्यान भलायकी समस्ये साबार रितीन आसात मोगाचे न्हू. निरासक्त, कुडीची आसकात काय, दोळे सुसचे, थाळो सुकचो, तोंड सुजोवन येवचें, आनी हाताची कामणी, तशेंच हार्टबीट इनक्रीज जावचें, राग येवचो, आनी उलोवण्यांत थोड्यो पळी फाटीं सरचें, निद्रेस्त आसचें, अशें साबार संगती भलायकेचे विरोधी झुजचे साबार संगती आसात. तिसऱ्यान सांगचे साल समकणे विशीं.
आमच्या कुटुंबांत कोणी मुणी मादक द्रव्याक वळख जाला जाल्यार तांच्या साल समकणे द्वारी आमकां पळोवंक मेळटा. जावंक पडो ताचे नडते पयले भशेन आल्ले बरी नात. ते कुटुंबांत कितें लिपयता पयले भशेन कितें ताच्या कामा वेळार जावंक पुरो इस्कलांत कितें जाल्लें ताचे विशीं सांगूंक नरगता. आनी थोडे पोटी बूक ना म्हूण सांगतात, थोडे पोटी रुमांत वचून न्हिदतात. अशें साबार रितीचे साल समकणे बदलावने वरवीं आमी एक तरणाटो वा भुरगे वा कोणीय जावं दी मादक द्रव्याक वळख जाला म्हणल्या विशीं आमकां गुमाळाक हाडयेत. तशेंच मादक द्रव्याच्या अमलान जावची साबार एक्सिडेंटां जातात, गडीत जावता, साबार लोक मेला. ते मात्र न्ही मादक द्रव्या सेवले उपरांत जीवघाताची ओडणी येवंक साध्यता आसा. अशेले हे मात्र न्ही साबार हेर सेवंतेल्या थंय हेर लक्षणां आमी पळोवंक मेळटा. तशें जाल्यार मादक द्रव्याचे सवयेक बाली जावंक कारण कितें जावंक पुरो. उडास जरी म्हाका न्हू खंयच्याय प्रायेच्या वर्गाच्या दादल्या वा स्त्रियांनी मादक द्रव्याक सवयेक बली जावंक साध्यता आसा. ते भुरग्यांक वा तरणाट्यांक मात्र म्हूण सीमीत जाल्लें न्ही. तर हांव 4 कारणां सांगता. पयलें कुटुंबाचें चरित्र. कुटुंबांत आवय बापाय थंय वा भुरग्यां थंय आवय बापाय थंय भावा भयणी थंय येदोळूच मादक द्रव्याक बली जाल्लें चरित्र आसा तर तें आमची भुरगीं आमची भाव भयणी पळोवन ती परत्यान ताका बली जावंक साध्यता आसा. दुसऱ्यांत मतीची पिडा, डिप्रेशनाक वा खंयतींत तसल्यो गंभीर मोतीची पिडा आसा तर ताचे तो भायर येवच्या खातीर तांणी मादक द्रव्याक बली जावंक साध्यता आसा. तिसऱ्यान इश्टाची वताय, पियर प्रेशर म्हणटा वा इश्टान एक पुटी कितें म्हण आमकां दिलें तर आमकां तें नाका म्हणूंक जायना, कित्याक ते तांच्या पंगडांत भायर घालता म्हणलें बे. हांच्या ह्या रुपांनी आमची भुरगीं तरणाटी मादक द्रव्याक बली जाल्ली साध्यता आसा. आनी चवथी खूब प्रमुख जावन मोगाचें नांव कुटुंबा जिवीत. खंयच्या कुटुंबांत एक तरणाटो वा तरणाटी वा भुरगो वा खंय भाव भयणी मोग मेळना म्हूण चिंतात की तेन्ना ते कुटुंबांत हांव भायर वचून ह्या संवसारी संगतींत हांव प्रत्येक जावन मादक द्रव्यात हांव मोग आपणावंक मोतीची शांती सोदूंक प्रयत्न करतात. तशें जाल्यार प्रत्येक तरान अशें आसता कुटुंबांत खंय आमी आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक भावा भयणीक सारको वेळ दिना, तांची सूख दूख आयकून आमी फाटीं सरता. त्या दळा साबार जण मादक द्रव्या वळख जावंक भोव साध्यता आसा. हाका पर्याय आसा गी. हाका पर्याय कसलो? मादक द्रव्याक गुलाम जाल्ले आपणाक समस्यो आसा म्हूण वळखूंक फाटीं सरतात. ते समा देखून तांकां चिकित्सा गरज आसा. तांचें मन वय करची, ताका समजून घेवचें, तांकां एक्सेप्ट करचें, तांकां तांची दुखां समजून घेवची, तांकां फावो तो मोग दिवचो भोव गरजेचें मोगाचें. मादक द्रव्याचे सवयेक बली जाल्ल्याक सुटका जोडूंक मन आसा तरी ते भोव कश्ट जातात. तर आमी कितें करया? मातेवाच्या शुभवार्तांत आमी वाचलां देंवसार लागले एका भुरग्याक एका मनशान जेजू कडेन हाडून म्हणाय, सोम्या म्हज्या पुताची बिरमोत पाव. तो भोव कश्ट जाता, सबार फावटी उज्यांत आनी उदकांत पडटा. ताका बरो करूंक तुज्या शिसा कडेन हांवें हाडलें, पूण तांकां बरें करूंक जालें ना. मगचें न्हू असलो आकांत मादक द्रव्याक बली जाल्ल्या आमच्या भुरग्याच्या आवय बापायचो कितें करचें म्हूण कळना, कोणाची सूख म्हूण कळना. थोडे फावटी मार्गार जावंक पुरो, तोडांत जावंक पुरो, जैलांत, वाटेर तशें साबार कडेन पडोवन आसतात. तर आमी कितें करया? पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू से नो टू ड्रग्स. मादक द्रव्यांक ना म्हणचें. दुसऱ्यान वडिलांनी टिचरांनी अशेंच याजकांनी मादक द्रव्या विशीं ताच्या परिणामा विशीं आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक समजून दिवची. सबार फावटी भुरगीं इस्काराचो फाटी आयिल्ल्या वेळार थोडे फावटी म्हणटा हांव म्हाका बूक ना आनी बूक ना तकली पडटा म्हणून धांवून वचून न्हिदता. आनी आमी आवय बापायनी तांच्या थोडे फावटी बुणी तांचें बॅग पळोवचें, बॅगांत कितें आसा, म्हजो भुरगो इस्कलांत कितें करता म्हणल्या विशीं ताच्या चटुवटिके विशीं समजून घेवची भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. आमी आमची ल्हान ल्हान निराप्रती भुरगीं ह्या
खोट्या सवयेक वळख जातना बेजार जाता. हांव तांची सूख म्हणना मोगाचें न्हू. कितलो लोग पयशाच्या आशेन तशेंच तांच्या दोळ्यांत रगत नातल्या बरी आमच्या भुरग्यांचें जिवीत पाड करतात, आमच्या कुटुंबाची देसवाड करतात. आमी हाचे विरोध झुजोंक जाय मोगाचें न्हू. तशेंच तिसरें, आमच्या भुरग्यांक खोट्या इश्टाच्या वत्तडेक बली जाल्ल्यांक तांचे तो पयस वसाचें आमी प्रोत्साहन दिवचें, तांकां दृढ मोन करचें, तांकां बऱ्या इश्टागातीन वाडोवंक आमी प्रोत्साहन दिवचें. आनी चवथें, कुटुंबांत बरो संबंद आसूंक जाय. हे दळूस हांवें सांगलें, थोडो वेळ कुटुंबा सांगाता, भाव भयणी सांगाता, भुरग्यां सांगाता आमी करसूया मोगाचें न्हू. थोडे तांचे पांय वडचे, तांच्या सांगाता खेळचे, तांचें दूख सूख आयकुचें. अर्द घंटो वा 1 घंटो आमी आमच्या कुटुंबा सांगाता भोव रितीन मोगान करसिल्लें तर आमी आमची भुरगीं, आमची भाव भयणी ह्या मादक द्रव्याक बली जावंक खंडीत जावन फाटीं सरतली. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत तो मोग मेळटा आसतना संवसारी वस्तू तावन शांती समाधान मोग आपणोवच्या कितेंच अर्थ समजना, अर्थ मेळचो ना. तशेंच निमाणें आबेलाक जिवेशी मारल्या वेळार कायनान देवाक विचारलें, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो ही वय आमी आमच्या भुरग्यांचे भाव भयणीचे राखणे, आमी तांचे राखण बोडवे जावन आसा. आमी तांकां मादक वस्तूंक बली जायनातल्या बरी राखचें आमचें काम. एखाद्या वेळा येदोळूच बली जाल्या तर तांकां पुनर्स्थापीत पुनर्वसती केंद्राक दाखल करचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. आमच्या मदें आमच्या कुटुंबांनी कोणाकी आमी असल्या मादक द्रव्याक बली जाल्या तर परत्यान सांगता पुनर्वसती केंद्राक आपोवन व्हरचें वा तांच्या वडिलांक समजोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक भुरगीं तरणाटी आमचें दैज, आमचें मुखलें फुडार जावन आसा. निमाणें मोगाचें न्हू, आमी सर्व ह्या मादक द्रव्या विरोध झुजोन आमची कुटुंबां समाधानाची, मोगाची आनी एकवटाची जावंक देवाची कृपा मागया. ह्या मिसा वेळी प्रत्येक रितीन ह्या खोट्या सालेक वळख जाल्ल्या आनी असाहेक जावन वळवळच्या आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, भाव भयणीक प्रत्येक रितीन जेजूक समर्पण दिवया आनी तस सोमी तांकां ह्या खोटे सालींतल्यान भायर येवंक कृपा आनी बळ दिवं दी म्हणून भावार्थांत ह्या मिसा वेळी मागून घेवया. उबी रवया आमचो भावार्थ त्रिएक देवतें उक्त्यान पसारया. सतमंतान देवा, सरपदवेदार बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भे संभोवलो, अहंकार मर्यादान जल्मलो, पोंस पिलातान क्रिस्तासले तेका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी तेका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सगळ्यात सुटलो, सरपदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, तिंता जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो, सतमंत पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें भुगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. भोवन निबडिनो, जेजून कश्टा वेळार बापा लागीं मागलें आनी बापान ताका कृपा दिली. तेच बापा लागीं आमची मागणी आतां आमी समर्पया. सर्गींच्या बाप्पा, तुजी पवित्र सभा सोलोनूरच्या मुखेल्यांनी दिसपडते कुरीस स्विकार करून तुका साक्षान जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत तुजो दैवी कुरीस जैते वोन जावं सर्वांनी राग द्वेश सांडून कुर्सार जेजून जोडलेलें माया मोगाचें मोगा संबंदाचें जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमचे दियेसीचिंत मादक द्रव्य विरोधी दीस आमी आचरण करतना मादक द्रव्य विरोध केल्लें कार्य येवचें तूं सफळ कर. आमी हर एकलोय आमच्या भावा भयणीची राखण बोडवे म्हूण वळखून तांकां वायट सवयांक बली जायनाशी राखून
आमकां जणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायस्तांक तुजी काकोट लाभय. हर एक प्रत्येक जावन मादक द्रव्याची सवयेक बली जावन तांतली सुडका सोडूंक कश्टतल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या निर्धारांत दृढता फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मादक द्रव्याची सवयेक वळख जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मादक व्यसनी कुर्सा भशेन जड येसो जाता. असल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तिरसण दी. ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या सांद्यांक मोगान पाटी परतुचें बरें मन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी ते सवं पासून आमी मागया. बापा आमची आनी सर्वांची ते सवां तुजे मुखार दवरतना तुजी विंचणार बेसवां दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Rekam beritaan Bapa, tu kami asbetaitan, walaupun serba samce, tu kami semerpitan, untukku bansu ani wainda kansu. Kanikir korteri gurto mogaso Rekam beritaan Bapa, tu kami asbetaitan, walaupun serba samce, tu kami semerpitan. बहुन निबडिनो आमी बेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मंत तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या संतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आम सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या मोहिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं वगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 धडपारां सुसुरवीस परतून सरकाणी सोमसा बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय.
सर्वेस्पुराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तीच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugur परगचोया सुम्याची तुझे बर आम्ही संभ्रमता तुझे पूल जीवन पूल आम्ही परगडता तुझ्या येण्या कामी अत्रेता तुझ्या येण्या कामी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमाकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी ताचे इश्टकथेचो मेल्ल्या समेशांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेशांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगाती भगिवान जुजे तिजो पती भगिवान धर्मपता आनी सरकाळी तुका आम्हा बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorve, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tăi povitratmyacha ekpona, Sărpodvedar Bapa, Sărvândan, Ani văibau tuca, Săsnacha săsna. Amen, amen, amen. मनशा जिवितांत समस्ये आसलेच
हे समस्ये धैर्यान फुड करचें सोडून सुलभयेची वाट मादक द्रव्या मुखांतर विंचना जावच्याक क्षणीक सुखा खातीर असल्या पाड सोयेक बली जायन अशें जेजूचो आदार मागून ताणें शिकयले मागणे सांगता आमी मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परास सर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्यार चोरती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जीवनाक आपण लाभलेली सुभागे. सुमयाचे उतरांचे म्हाका फोना तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आत्मान सुसून जीवात कोण तुकाच भेटो दिलो. तुजे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक खालसालोय. तुजे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक खालसालोय. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मुझे तें सुटार. स्वागत तुका खालसान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या ती घटाय. तुकाच म्हाका भोपून दिताय आत्मिकान सताय.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तू आमकां दोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रितीमोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाऊ भयणीची साखरी करून आमची उमेद सडत वसो. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दय करून बसा. भाऊ निबणीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायची सकाळ मागतां. गुड मॉर्निंग. सप्टेंबराची 5 तारीख येवचो मंगळार आमी भारतांत कोलकाताची सा मदर तेरेसा हिचें स्मरण आमी आचरण करता. संगतच सर्व शिक्षकांचो दीस, टिचर्स डे. हांगासरच्या सर्व शिक्षकांक ह्या दिसाचे उल्हास आनी सुभाशय आमी आतां पाठयता. आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हांगासर कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक संचालन मंगळूर सुम्य संगी 3 वरां नांवाकाल 3 वरांची मागण्या विधी मांडून हाडटा. आज संजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत चलची ही मागण्या विधी मनोदिक बाब अनिल फर्नांडीस SVD मेळाचे दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्की हे सोलोन व्हरतले. ह्या हप्त्यांत मोंती सायबणीचे नवेन आसा देखून सदां मंगळारा संजेर चलची कॅरिझमॅटीक मागण्या विधी आसची ना. आज मोंती सायबणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन 5व्या दिसाचें नवेन आमी आदारते आसा. आज दाळ हाडणं गरजेवंता थंय तुमी तुमचो हुस्को दाखोवचो. तुमच्या उदार मनाक आमी सदांच ऋणी आसा. फाल्यां सोमारा नोवेनाक येता आसतना फुलां सांगाता तेल हाडून येवचें. रांदपाक उपयोग करचें तसलें पॅकेट तेल हाडूंक तुमचे लागीं विनंती. आनी 9 दिसांचें नोवेन जाल्ले उपरांत तुमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी अर्पूंची ही तुमची मोगाची काणीक आमी गरजेवंतांक दितल्या. येदळूच तुमकां कळयलेले प्रमाणे सप्टेंबर म्हयनो मंगळूर दियेसीसींत ड्रग्सा विरोध जागृती म्हयनो म्हणून आचरण आमी करता. फाल्यां तावन ब्रेस्तारा म्हणसर कार्मेल सायबिणीच्या ग्रट्ट्या सरशी संजेच्या 5:30 वरार तेर्स मोंती सायबिणीचे नोवेन आनी फुलां अर्पूंचे आनी त्या उपरांत 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. आज संजेर नोवेन आसतना बदलाक आतां 7:15 नोवेन आसतलें. मोंती फेस्त आमी येवच्या शुक्रार दीस संभ्रमता. त्या दीस मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार पयलें मीस आयतारा भशेनच. त्या उपरांत 7:15 कार्मेल सायबिणीच्या ग्रट्ट्या सरशी कणशी बेंजार आनी उपरांत 7:30 7:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. त्या उपरांत खंयचीच मिसां हांगासर आसची नात. देव बरें करूं. निमाणे बेसावां खातीर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या सतीन तुझ्या भुसार मोच्या आनंद मोरी येसो तुझ्या मायेसो नामा नामा नामान मो
नामान 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 राणीये मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरये आशिर्वादी आमकां भगीन कुसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.